म्हापशा करसवाड्यार कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। महामार्गार बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्या कंटेनराक फाटल्यान दुचाकीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी दीपक कोरगांवकर हाका गंभीर जखमी जाली। देखून ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत भरती केला। क्या हुआ यहाँ पे? वो गाड़ी पार्किंग में था, शायद वो खाना खाने के लिए गया था, ये आया पीछे से मार दिया। क्या टू व्हीलर है? ये टू व्हीलर है। हाँ, ये टू व्हीलर। ये ये अक्सर रहता है यहाँ पे ट्रक पार्किंग। हाँ, वो कभी कभी लोग क्या है खाना वाना खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए सब करके चले जाते हैं। कितने बजे हुआ ये? अपने साल घर अकेला था बंदा? क्या इंजरी क्या हुआ है? लगा है उसको ज़्यादा? सिर पे लगा है, हेलमेट डाला था। हेलमेट डाला हुआ था? हेलमेट डाला था ना, इसके लिए थोड़ा सिर उसका बच गया। ज़्यादा लगा है उसको? हाँ, लगा। अभी कहाँ पे है? वो हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पे? ये एड्रेस क्या है? करासवाड़ा। करसवाडा। आम्ही असा सध्या करसवाडा नॅशनल हायवेचेर आणि हांगासर एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा। 10:30 पावणे 11 ह्या वराचेर करसवाडा हायवे वयल्यान पणजे वाठारांतल्यान थेट कोलवाळे सायडीक एक टू व्हिलरीचेर दीपक कोरगांवकर व 37 इयर्स ओल्ड जो मनीस आसा तो आपल्या बायकी वयल्यान कोलवाळे सायडीक वयतालो आणि तेणी थेट धपको जो आसा लोकांचेर व्हरून मारिल्लो आसा। जेन्ना तो धपको तेच्या गाडयेक लागलो तेन्ना तेच्या तकलेचेर हेल्मेट आशिल्लें आणि हेल्मेट आसल्या कारणान तेची तकलेक जी आसा ती मेजर इंजरी आसा त्यो जावंक ना, पण तेच्या कानाक तशेंच हातीक आनी पांयाक अश्यो मेजर इंजरीज जाल्ल्यो आसा। हांगासरले जे काही लोकल आशिल्ले तेंच्यांनी 108 आपोवन सध्या दीपक कोरगांवकराक मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आणि सध्या तेजो फुडलो जो उपचार आसा थंयसर चालू आसा। हांगासर नॅशनल हायवे करसवाडा हांगासर आमी पळयतात की एवरी डे हांगासर रातच्या वेळार बरेचशे ट्रकांच्यो लायनी ज्यो आसा हांगासर लायलेल्यो आसा। बरेचशे ट्रक्स लॉरी म्हणटा हेवी व्हेकल जी आसा हांगासर हायवेच्या लेफ्ट हँड सायडीक का रायट हँड सायडीक दोनी लेनींनी हांगासर पार्क केल्ल्यो आसता। बरेचशे वरां तर एक दीस हांगासर पार्क करून दवरतात। कन्सर्न अथॉरिटी आसा हेंच्यांनी हांगासर हायवेचेर अशी लक्ष दिवपाची गरज आसा आणि तांकां फायनूय मारपाची गरज आसा, कारण जेन्ना ते जे हेवी व्हेकल आसात जेन्ना हांगासर पार्क करता आणि तो मेन म्हटल्यार हांगासर नॅशनल हायवे आणि गाडयो ज्यो आसा ते फूल स्पीड वयता हायवे आसल्या कारणान जेन्ना अशी गाडयो तेन्ना पार्क जातात तेन्ना फुडली जी पार्क केल्ली गाडी आसा ती झट करून नजरेक येना आणि कोणाची जी गाडी आसा ती थेट फुडल्या गाडयेर वचून धपको तेचो लागता आणि खंय तरी जिवीत हानी अशी जाता। ह्यो जो एक्सिडंट आसा तो असोच हांगासर जाल्लो आसा आणि जो दीपक कोरगांवकर आसा तेचो सध्या उपचार आसा सध्या चालू आसा। कन्सर्न अथॉरिटीन हांगासर येवन बेगींतल्या बेगीन हे अशे पार्क केल्ले जे हेवी व्हेकल आसात तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडी।